कारवार न्यूज तुमगेली स्वागत करता। नापत्तो जाल्लो आपल्या घोवाक सोदून दिया म्हण एक बायलेन आपल्या 2 भुरग्यांक घेवन जिल्हाधिकारी कार्यालयात वचून दुख्ख गायले। कारवार तालुक्याच्या हारवाड ग्रामाचे मनोज पेडणेकरेमी गेल्ले 1 वर्साच्यान नापत्तो जालात। हेमी नौदळात कायम नौकर जावन गेल्ले 10 वर्साच्यान सेवा करताले। 7 वर्सां फाटीं लग्न जाल्ले, 2 भुरगीं बी आसात। पण 2022 सालात दुटेक वयत म्हण घराच्यान गेल्ले मनोज परत घरा येयले ना। हेचे संबंद 2022 जुलै 25 तारखेक पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट जाला। पोलीस स्टेशन नौदळ कचेरी वचून बेजारले, पण आजुनी घोवाल पत्तो लागलो ना कसलो परिहार मेळना अशें सांगिल्ले नापत्तो जाल्लो मनोज हेमगेली बायल रेश्मा पेडणेकरेमी आपल्या भुरग्याक घेवन जिल्हाधिकारी कार्यालयात वचून आपली समस्या सांगली आनी दुख्ख गायले। मागेल घोव 1 वर्स जालें आजुनी पत्तो ना। तो सिबाडाक काम करता आशिल्लो, सिबाडाच्यान कामां वयता म्हण गेलो 1 वर्स पर्यंत येयलेच ना अजून पर्यंत। कंप्लेंट बीन केला हांव ग्रामीण पोलीस स्टेशनार, खंय आसा म्हण बीन खबर ना। आतां हांव आनी म्हागेले पोरां आसा, कशें जीवन करचें म्हण बीन कळना आतां। ते पोरा साठी तरी कितें करूं जाय म्हण आतां तेका सोदून दी म्हण एक मनवी दिला DC कडेन। पळय कितें करता म्हण खबर ना तेमी सर। तेमी एक फावटी येयला पुरो जाला म्हाका, आनी कितें तरी एक्शन घेतला पुरो जाला। हांव हिंगा टेम्पररी कामां वयता आसा सर सिबाडाक। कितें सांगचें म्हण बीन कळना सर म्हाका। अंकोला तालुक्याच्या प्रख्यात भांडी जात्रे भितर एक जावन आशिल्ली होन्नेबैल ग्रामदेवाली भांडी जात्रा उमेजीन आनी भक्तीन सादर जाली। होन्नेबैल ग्रामदेव, कुलसे देव, बोमय्या देव, माणीवीर देवालो कळस, हालकी गौडा समाजाचे गुणगा हेमी तकलेचेर घेवन कळस देवस्थानाकडच्यान हनी बीचच्या लागीं आशिल्ले कुलसे देवस्थाना पर्यंत हाण कुलसे देवस्थानाच्या गर्भकुडीत देवन पुजा करतात। कळस घेवन वयतना भक्त लोक आपल्या घरा फुडें तोंड बांदून रंगोळी करून कळसाक पुजा करतात। नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। निस्तेकाराली समस्या पडताळण करून संबंधित अधिकारी खंयच्यान समस्या निवारण करतल म्हण जिल्हाधिकारी प्रभुलिंग कवलीकट्टी यांनी सांगले। जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या न्यायांक सभांगणात जिल्हाधिकारी फुडाकारात जाल्ल्या निस्तेकाराल्या सभेत जिल्ह्याचे सगळे निस्तेकार प्रमुख हजर रावन आपली समस्या सांगले। ह्या वेळाचेर उलयले निस्तेकार प्रमुख राजू तांडेल, समुद्रात नुस्तें मारूंक नौदळाचे अधिकारी खंयच्यान खूब त्रास जाता। नौदळाच्या सुपत्रीत आशिल्ल्या समुद्राच्यान पयस नुस्तें मारूंक बी नौदळाचे अधिकारी त्रास करतात, जाळ कट करतात, नुस्तेकाराक निंद करतात, मारतात।
निश्तिकारा खंयच्यान खंय चूक जाली उरल्यार तेमकां कोस्टगार्डा खंयच्यान सांगचे कार्य जावूं जाय. नौदळाचे अधिकारी कर्मचारीन सौचे लुकसाण करचे सारके न्ही. ही समस्या निश्तिकाराली होड आसा म्हूण राजू तांडेल हेमी सांगले. तशेंच केंद्र सरकाराच्यान मेळचो संकश्ट परिहार बेगीन मेळू सारको करूं जाय. केरोसीन पुरवठा जावूंक जाय अशें तेमी इतर समस्या सांगले. सभेत हजर आशिल्ले नौदळाचे अधिकारीक जिल्हाधिकारी निर्देशन दिवन निस्तिकाराक निस्तें मारूंक जाळ सोडयतना निस्त्याचे जाळ समुद्राच्या व्हाणीन पयता तेन्ना तेमी नौदळाच्या सीमे भितर जाणवी नासतना प्रवेश करूं शकतात. तेमकां समजून सांगचें कार्य जावूंक जाय. तेमकां मारचे लुकसाण करचे निंदा करचे करूंक जायना म्हूण जिल्हाधिकारीन नौदळाच्या अधिकारीक सांगले. फर्स्ट कंसर्न वो है. सेकेंड कंसर्न उनका ये है, जब भी कोई बोट पकड़ते हैं, देयर आर 2-3 इश्यूज. वन इज फिजिकली असॉल्ट और अब्यूज करते हैं, और इन सम टाइम्स यू कट देयर नेट्स, एंड 4 यू इवन स्नैच द फिश कैच व्हाट दे हैव कॉट. ये 4 एलिगेशंस हैं. और उनको उनका कहना है कि अगर आपका डिमार्केशन क्लियर हो तो वो वहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज दे हैव द एक्सेस टू अदर एरियाज ऑल्सो. जब डिमार्केशन नहीं है एंड विंड जब ज़्यादा बढ़ जाता है, देयर इज ऑल प्रोबेबिलिटी दैट अनइंटेंशनली वो आपके एरिया में आ जाए. सो व्हाट यू आज हम गेल्या डीसी ऑफिसात फिशरमॅन लोकांले सभा आशिल्ले. त्या सभेत आमी मासली मारता लोक अंकोला केणी माजाळी पर्यंत एक जावन घेवन आमी थंय डीसी साहेबाक सांगले की आमी थंय मासली मारच्या वयतात. आमी तेंगेल्या थोडे कोडे भितर वचनात, म्हणल्यार जट्टी तेमी चौक जट्टी बांदतात. चौक जट्टी भितर आमी वचनात. आमी भायल्या भायर नुस्तें मारता जाल्यार नेवीवाले इंडियन कोस्टवाले येवन घेवन आमकां धन व्हरून घेवन मारत्याक येतात आनी अभद्र भाशण उलयतात. आनी आमगेले ल्हान व्हडी लाड व्हडी मद्दी जगोन घेवन तेमी 4-4, 5-5 रावंड मान घेवन ते व्हडी बुडयतात. आज आमी ते पुराय डीसी साहेबा कडेन मांडिले. जाल्यार डीसी साहेबान आमकां आतां तेजे बद्दल आपूण चर्चा करता म्हणला, जाल्यार तरी आमी आतां तेमी कितकीच गाळी मारला पळय ते पुरा डीसी साहेबा मुखार आमी सांगले, जाल्यार तेमी आमी तशें सांगलेच ना म्हणटात. तेन्ना आतां डीसी साहेबान कितें सांगलां, हे इतलेच न्ही, पळया आनी 1-2 मिटींग घेवन आमी हेजे बद्दल चर्चा करया. चर्चा करून घेवन सारके बंदोबस्त करून घेवन आमी हे करया म्हूण आमकां फिशरमॅन लोकांक आश्वासन दिल्लें आसा. तंबाखू नियंत्रण कायदो परिणामकारक अनुष्ठान करूंक जिल्ह्यात सगळे कडेन तंबाखू आणि गुटखा विकच्या दुकानात तहसीलदार पुढाकारात अधिकारीन धाड घायले. होन्नावर तालुक्याच्या इडगुंजी भागातले किराणी आणि इतर दुकानात धाड घालून तंबाखू विकच्या 9 दुकानात मेळ 3000 रुपये दंड घायले. तशेंच मुंडगोड 5 दुकानात मेळ 1150 रुपये दंड, अंकोला 7 दुकानात मेळ 2500 रुपये, सिद्धापूर 4 दुकानात 1700, जोईडा 73 दुकानात मेळ 8880 रुपये दंड घायले. ह्या वेळाचेर तंबाखूचे उत्पन्नान जावचे दुष्परिणामाबद्दल सार्वजनिकांक माहिती दिले. सामूहिक उपनयन ब्रह्मोपदेश कार्य कारवार तालुक्याच्या माजाळी आचारीवाडा आशिल्ल्या विश्वकर्मा सभागृहात जाले. ब्रह्मोपदेश म्हटल्यार मुंजी कार्य करूंक काही लोकांच्यान शक्य जायना. आर्थिक परिस्थिती प्रमाणे ज्या ज्या समाजाचे नागरिक आपल्या कुटुंबाच्या बालकाक किंवा युवकाक उपनयन कार्य पूर्ण करतात. पण थोडे कुटुंब असे बी आसात तेमच्यान उपनयन कार्याचो खर्च भागोवंक शक्य जायना. तेका लागून माजाळी आचारीवाडा विश्वकर्मा सभागृहात ब्रेस्ताराक सामूहिक उपनयन कार्य जाले. युवक आणि बालक मेळून 21 लोकांक ब्रह्मोपदेश दिले. श्री कनकाचार्य स्वामीजील्या सन्निधीत सामूहिक उपनयन कार्यक्रम झाले.
म्हणला सूर्योपासनेनं निरोग सबल सुदृढ शरीर शक्ती प्राप्त होता. त्याने ती रोज संध्या आणि उपदेश केले मंत्र हे जप करतात. देवपितृकार्य अभियानाप्रमाणे ठेवल्या. घरात जे काय देवापूजा त्याप्रमाणे सण व्रताचे जे काय देवधर्म करत असा म्हणजे सहभागी तुला झाला आणि मंडळाकडे त्याप्रमाणे त्या भावाने ते आयचा इतलोच न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.